बुधवारा सर्वोच्च न्यायालयान म्हादय संदर्भात केस आशिल्ली, मात ही सुनावणी वर्च्युअल नाका पर्सनल सुनावणी जावची म्हण मागणी आशिल्ली. मागणी सर्वोच्च न्यायालयान मान्य केल्या. त्या खातीर पर्सनल सुनावणी खातीर खंयची तारीख दिवची असो निर्णय दिवपाक 24 ऑगस्टाक फुडली तारीख दितले म्हण म्हायती मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान दिल्या. आरडीएक्स खातीर पर्वरीच्यान गौतम शिरोडकार. आज म्हादयची केस जी आशिल्ली ती सुप्रीम कोर्टान आसलो. म्हादयच्या बाबतीत आमची डिमांड असली की हे हियरिंग हे पर्सनल हियरिंग जावचे, व्हर्च्युअल हियरिंग जावचे न्ही म्हणून आम्ही सुप्रीम कोर्टात आमचे एजी आणि बाकीचे सगळे आमचे लर्नेड एडवोकेट असतात त्यांच्यानी डिमांड केली. आमची डिमांड सुप्रीम कोर्टान मान्य केल्या आणि पर्सनल डेट दिवपा खातीरच फुडली डेट ही 24 ऑगस्टाक दवरल्या. बट 24 ऑगस्टाक परत सांगता म्हणजे हियरिंग घेवपा खातीर न्ही तर फुडली डेट खंयची मेळची पर्सनल हियरिंग. आम्ही सुप्रीम कोर्टाचे आभारी आसा की त्यांच्यानी सगळो विषय कन्सिडर करून आमकां फुडली तारीख हे पर्सनल हियरिंग, कारण दिस इज व्हेरी सिरियस इश्यू आसा हो आणि हो 3 राज्यांमधले डिस्प्यूट आसा आणि ते खंय तरी व्हर्च्युअल जावचे न्ही हाजेर आमी ठाम आसा. ताजेर पर्सनल डिस्कशन जावचे, कोर्टान डेलिब्रेशन जावचे हाजे आणि ताकाच लागून हो निर्णय आमी डेट मागलेली 24 ऑगस्टाच्या उपरांत सुप्रीम कोर्टाची तारीख पर्सनल हियरिंग केन्ना जातली ह्या विशया खातीर मेळटली.